गोवा डेअरीच्या दूध उत्पादकांची फाटल्या 5 महिन्याची आधारभूत रक्कम दिवपा खातीर मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंतान 12,70,00,000 रुपया मंजूर केल्यात। 30 जुलै मेरेन सगळ्या दूध उत्पादकांच्या खात्यात ही रक्कम जमा जातली अशी माहिती सहकार मंत्री सुभाष शिरोडकरान दिली। पुणे सहकार खात्याच्या स्थापना दिसा निमतान आयोजित केल्ले कार्यावळीत मंत्री उलयलो। साखळीच्या दत्ताच्या देवळात मूर्त्यांची चोरी जावकूच ना। समितीच्या निर्णयाप्रमाण कौल घेऊनच पोरण्या मूर्त्यांचे विसर्जन केल्याचे देवस्थान समितीचे पदाधिकारी सांगतात। पूण ह्या प्रकरणात चोरयेचे स्वरूप दिवन दिवचल मामलेदार आणि पोलिसांनी अधिकारांचो गैरवापर केला। या प्रकरणाचेर न्यायालयात दाद मागतले अशी शिटकावणी देवस्थान समितीन दिली। राजधानी पणजेत स्पांचो आंकडो बरोच वाढला। स्पा हे नावा खातीर आसात। स्पांच्या नावान नाका जाल्ले धंदे चलतात असो आरोप उत्पल पर्रीकार आणि आपाचो गोंय मुखेली अमित पालेकार हांणी केला। राजधानी पणजेत स्पा वाढल्यात। पणजेच्या कोणशा कोणशांनी स्पा आसात। मध्यान राती ह्या स्पांनी नाका जाल्ले धंदे चलतात। महत्वाची गजाल म्हळ्यार एक मनीस ह्या स्पांकडल्यान हप्ते वसूल करता असो गंभीर आरोप उत्पलान केला। मालीम जेटी वाठारांत फुटलेले कोयराचे डस्टबीन उडयल्यात। पावसाच्या उदकाक लागून डस्टबीन भरल्यात। महत्वाची गजाल म्हळ्यार हे डस्टबीन जळारां पुसपाच्यो टाकयो जावन रावल्यात। ह्या प्रकाराकडेन कोणाचेच लक्ष ना। ताका लागून डेंग्यू मलेरिया सारकिली साथीची दुयेंसां पातळपाचो भंय पडला। ज्ञानोबा तुकाराम असो विठ्ठल नामाचो गजर आणि भक्तिमय वातावरणात गोंयभरच्या विंगड वाठारांतल्या विठ्ठल मंदिरांनी आषाढी एकादस व्हडा उमेदीन मनयली। भाविकांनी सकाळच्यान देवळांनी वचून विठ्ठलरायाचो अभिषेक केलो। एकादशी निमतान गोंयभर पावसान लेगीत बरोच नेट धरला। ताका लागून वातावरण प्रसन्न आणि भक्तिमय जाला।
सुमार 4 कोटी रुपया मोडून विकती घेतलेली सोलर फेरी बोट अजूनही वापराविणे तशीच पडून असा. पूण आता ही फेरी बोट वापरात येतली. विजय मरायन शिपबिल्डिंग कंपनीन हे फेरी एका वर्साच्या कंत्राटाचेर घेतली अशी माहिती न्हंय येरादारी खात्याचो मंत्री सुभाष फळदेसाय हांणी दिली. पैसे डबल करून दिता अशें सांगून शिरोडा वाठारांतल्या एका मनशाक ऑनलायन माध्यमांतल्यान सुमार 3,35,000 गंडो घालो. पुणे पुलिशेन अनवळख्या आड गुन्यांव नोंद केला. दिवचल पोलीस स्टेशनाच्या कार्य वाठारांत बेकायदेशीरपणान रावपी जरीना ओप्रिकोवा आणि आंतानिना कारपेंका या दोगा विदेशी नागरिक बायलांक अटक केली. विदेशी नोंदणी कार्यालय आणि दिवचल पुलिशेन शेनवारा राती ही कारवाय केली. अटक केल्या दोगूय विदेशी बायलांक 14 दिसांची न्यायालयीन बंदखण फरमायल्या. पुण्या साफा मस्जिद लागसार महामार्गाचेर जाल्ल्या हिट अँड रन अपघातात गंभीर दुखापत जाल्ल्या दादल्याक मरण आयलें. बांदोड्या रावपी 69 वर्साच्या प्रकाश वेरेकर ह्या दादल्याक उपचारा वेळार मरण आयिल्लेशें कळटा. फाटल्या 14 जुनाक हो अपघात जाल्लो. ह्या अपघातांत दुचाकी चालक प्रकाश हाताक गंभीर दुखापत जाल्ल्यान ताचे जीएमसीत उपचार सुरू आशिल्ले. पुणे पुलिशेन हिट अँड रन अपघाताचो गुन्यांव नोंद केला. वेगवेगळ्या कार्यावळी सयत आयतारा दिवचले मोहरम पाळो. हे निमतान मुस्लिम भावांनी सरबत वाटून शहीद जाल्ल्या मोहम्मद पैगंबर हांच्या नातवांची याद करून एकचाराचो संदेश दिलो. मोहरम हो इस्लामीक कॅलेंडरांतल्या पयल्या म्हयन्याचें नाव. ह्या म्हयन्यान इस्लामाच्या नव्या वर्साची सुरवात जाता. मोहरम म्हयन्यात हजरत मोहम्मद पैगंबर हांचे नातू हसेन आणि हुसेन हे दोगूय करबला हांगा शहीद जाल्ले. तांचे यादी निमतान मुस्लिम भाव ह्या दिसा दुख्ख उक्तायतात.
मस्त 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 युनिव्हर्सिटी मस्त, फ्युचर जबरदस्त. जॉईन पारोल युनिव्हर्सिटी वडोदरा, गुजरात. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजिक सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढटात गोंया खातीर, आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही. मध्यानराती ते फातोड मेरेन आणि फातोड सावन सकाळी मेरेन गोंयांत कितें कितें घडलें पळयात आवाज गोंयचो सकाळी 11 वरांचेर लायव्ह. दनपार मेरेनच्या मुखेल खबरांचो नियाळ घेयात लंच टाइम न्यूजात दनपारच्या 1 वराचेर गोमंतक टीव्हीचेर लायव्ह. गरमागरम चाय वांगडा पळयात दिसभराच्यो गरम खबरो सांजेच्या 4 वरांचेर गोमंतक टीव्हीच्या टी टाइम बुलेटिनात. संबंध राज्यांत घडपी घडणुकांचो सखोल नियाळ, सत्तरी ते काणकोण आणि बार्देस ते केपें घडिल्ली प्रत्येक खबर पळयात प्रायम टाइम बुलेटिन सांजेच्या 7 वरांचेर गोमंतक टुडे लायव्हार. तुमचे कडेन वेळ ना, तुम्ही व्यस्त आसात जाल्यार पळयात गोंयभरच्यो म्हत्वाच्यो बातम्यो टॉप 25 लायव्ह रातच्या 8:30 वरांचेर. गोमंतक टीव्ही, गोंयच्या प्रजेचा आवाज. या दर्याक पळयतकीर म्हज्या मनांत खुबशे तरंग उठतात, खुबशी ल्हारां उसळटात. या दर्याच्या पोटांत लिपलां कितें? या दर्यान कितली गुपितां आपल्या पोटांत लिपयल्यात? गोमंतक टीव्ही, आमी बातम्यो खोलायेन सोदतात, आमी खोलायेन वचून बातम्यांचो सोद घेतात, आमी बातम्यांची फाटपुरवण करतात, आमी तुमचे खातीर लढटात, आमी तुमच्या फाटल्यान उबे रावतात. गोमंतक टीव्ही, गोंयच्या प्रजेचो आवाज. फाटल्या वर्सा 1300 गोंयच्या शेतकऱ्यांकडल्यान 1700 मेट्रिक टन भाजी फलोत्पादन महामंडळान विकत घेतल्या. सरकारान ह्या शेतकऱ्यांक 6.5 कोटी रुपया दिल्यात. जाल्यार बेळगांव 23,000 मेट्रिक टन भाजी विकती घेतली. ते खातीर सरकाराक वट्ट 91 कोटी रुपया खर्च आयिल्ल्याची माहिती फलोत्पादन महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक चंद्रहास देसायान दिली. दोन 2027च्या विधानसभा वेंचणुकेत लोकांक विश्वासात घेऊन काँग्रेस पक्ष उमेदवाराची निवड करतले अशें काँग्रेसीचो गोंय प्रभारी माणिकराव ठाकरेन सांगले. भाजप सरकाराक फकत सत्तेच्या राजकारणात उमेद आसा, गरिबांच्या कल्याणात न्हय. येता त्या वेंचणुकेत लोक योग्य ते जाप दितले अशेंय ठाकरेचे म्हणणे. आलेमांव तशेंच हेर फुडाऱ्यांनी भाजपाचेर टिका केली.
लोलये आणि पैंगीण गावच्या पठाराचेर येवपी इको टुरिझम प्रकल्प, IIT, उद्देगीक वसणूक आणि फिल्म सिटी प्रकल्प आमकां नाका. ह्या प्रकल्पांक आमदारांनूय तेंको दिवचो न्हय. आमदार फाटीं सरना जाल्यार ह्या प्रकल्पा आड कायदेशीर लढो दितले, अशी शिटकावणी लोलये आनी पैंगीणच्या लोकांनी दिल्या. नावेली रोजरी कॉलेजीच्या इमारतीच्या बांदकाम विशयावयल्यान चर्चीच्या पाद्रीचेर बेबुन्याद आरोप तशेंच विधानां खपोवन घेवचे नात अशें म्हणीत नावेलीच्या थळाव्यांनी जाहीर सभा घेवन आपली भुमिका स्पश्ट केली. रोजरी कॉलेजीची नव्या इमारतीचे बांदकामा वयल्यान कोणे तरी समाज माध्यमाचेर केल्ल्या आक्षेपार्ह पोस्टा उपरांत परत बोवाळ जाल्लो. मात ह्या बांदकामा खातीर रितसर परवाने घेवन कामाक सुरवात केल्ल्याचे थळाव्यांनी सांगलें. आयज आमी राजकीय मर्यादेक बांदून आसात, पूण पश्चिम घाट आनी म्हादयच्या वाठारांत रावपी तशेंच ताचेर आदारून आशिल्ल्या सगळ्या लोकां खातीर म्हादय म्हत्वाची आसा. कर्नाटकान म्हादयचें उदक वळयल्यार गोंय, कर्नाटक आनी महाराष्ट्र ह्या तिनूय राज्यांचेर ताचो व्हड परिणाम जातलो. देखून तिनूय राज्यांच्या नागरिकांनी राजकीय पक्ष, भास आनी एकामेकांचे मतभेद कुशीक दवरून हाचे आड भौशीक चळवळ घडोवप ही काळाची गरज आसा, अशें कॅप्टन नितीन धोण हांणी सांगलें. कदंबा महामंडळान आता पेपर पास सेवा बंद करून ताचे जाग्यार स्मार्ट ट्रान्झिट पास सेवा सुरू केल्या. आता मेरेन 400 लोकांनी स्मार्ट ट्रान्झिट पास केला. 1 ऑगस्ट सावन पुरायपणान कागदी पास सेवा बंद जावन स्मार्ट ट्रान्झिट पास सेवा सुरू जातली. ट्रान्झिट पास करपा खातीर लोकांकडेन 31 जुलय मेरेन वेळ आसा. मात ह्या ट्रान्झिट पासाचो वापर दिसाक 2 फावटी करपाक मेळटलो म्हणून म्हायती कदंबा महामंडळाचो अध्यक्ष उल्हास तुयेकार हांणी दिल्या. राज्यात अपघातांचे सत्र सुरूच. आयतारा सकाळी राजस्थान महामार्गार जाल्ल्या भिरांकूळ अपघातात 4 जाणांक मरण आयले. हातूंत 2 बायलांचो लेगीत आस्पाव आसा. मेल्ल्या म्हायती प्रमाण एका वेगान येवपी कारीन एका पिकअपीक नेटान धक्को दिल्ल्यान हो अपघात घडलो. हे घडणुकेचो फुडलो तपास सुरू आसा.
आयतारा सकाळी विरुधानगर जिल्ह्यात जाल्यार हिंदुस्तान फायरवर्क्स युनिटान उजो लागपाची घडणूक घडली. हे घडणुकेत एकल्या कामगाराक दुर्दैवी मरण आयलें जाल्यार 5 जाणांक किरकोळ दुखापत जाल्या. दुखापत जाल्ल्यांचेर सध्या हॉस्पिटलांत उपचार सुरू आसात. मात उजो कसो लागलो हें नेमकें अजून स्पश्ट जावना. वादळी वाऱ्यासयत उटंगाराचो पावस पडिल्ल्यान हिमाचल प्रदेशात सध्या हुंवाराची स्थिती निर्माण जाल्या. पावसाळ्या कोसळ्यात रस्त्यार उदक तुंबलां तशेंच लोकांच्या घरांनी लेगीत उदक पावलां. हुंवाराक लागून जायते लोक बेपत्ता आसात. सध्या बेपत्ता आशिल्ल्यांचो सोद सुरू आसा. आयतारा सकाळी म्हापसा मार्केटात एका बैलाक विजेचो शॉक लागून दुर्दैवी मरण आयलें. आयज ह्या बैलाक मरण आयलें. फाल्यां मनशाक शॉक लागून आनी खंयची वायट घडणूक घडूं येता तेन्ना संबंदीत खात्यान हातूंत लक्ष घालचें अशी मागणी जावपाक लागल्या. आयतारा सकाळी नेपाळाक 3.5 मॅग्निट्युडाचो भूकंप जाणवलो. हो भूकंप जालो तेन्ना सुदैवान कोणाकूच दुखापत जावना. फकत कांय इमारतींचें लुकसाण जाल्लें आसा. पाच जुलयाक छत्रपती शिवाजी महाराज आंतरराष्ट्रीय विमानतळार कस्टम झोन 3 या विमानतळ आयुक्तातल्या अधिकाऱ्यांनी घाल्ले धाडीत हायड्रोपोनिक गांजा, विदेशी रानवटी जनावरां आणि 11 कोटी रुपया परस चड मोलाचे भांगर जप्त केले. 3 वेगवेगळ्या प्रकरणात 4 जाणांक अटक केल्ल्याचे कळटा. फुडलो तपास सुरू आसा.
दिल्ली पुलीस गुन्यांव फाट्यान ड्रग्स पुरवण करपी एका जाळ्याचेर धाड घालून 313 किल गांजो जप्त केला. हे प्रकरणात 5 जाणांक अटक केल्या. हालीसराक खुबशे तरणाटे भुरगे गुळे वखदांच्या वेव्हारात घुसपिल्ले दिसून येतात. देखून ह्यो कारवायो सुरूच आसा. सैमाची देणगी आशिल्ली आनी रानात रोयणींचेर फुलपी अळम्यांचे अंदू आषाढी एकादशी पयलींच दर्शन जालां. दिवचल आनी पणजेच्या बाजारांत आतां अळमी विकपाक येवपाक लागल्या. सध्या 550 ते 600 रुपया वांटो अशें अळम्यांचें मोल आसा. गोयच्या भात शेती पिकाक आता बरे दीस आयल्यात. साळपेट तळ्या कुशिकच्या वाठारांतल्या शेतकारांनी फाटली 3 वर्सां सुमार 3 लाख चौखण मीटर जमीन परतून लागवडी खाला हाडल्या. गोयच्या शेतकारां खातीर एक बरें उदाहरण दिवपी बी हे शेतकारांनी पेरल्या. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात. फकत राजकीय न्हय, सामाजिक सांस्कृतिक तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही. तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो. आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढतात गोंया खातीर. आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही गोमंतक टीव्ही. मध्यानराती ते फातोड मेरेन आणि फातोड सावन सकाळी मेरेन गोंयांत कितें कितें घडलें पळयात आवाज गोंयचो सकाळी 11 वरांचेर लायव्ह. दनपार मेरेनच्या मुखेल खबरांचो नियाळ घेयात लंच टायम न्यूजात दनपारच्या 1 वराचेर गोमंतक टीव्हीचेर लायव्ह. गरमागरम चाय वांगडा पळयात दिसभराच्यो गरम खबरो सांजेच्या 4 वराचेर गोमंतक टीव्हीच्या टी टाइम बुलेटिनात.